नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। अंकोला तालुक्याच्या शिरूर लागी डोंगर कोसळून एकच कुटुंबाचे 5 लोक मरण पावलात आणि बी काही लोक मातेच पंदा शिरकैल उरूक शक्य आसा। अंकोला तालुक्याच्या वासर कुद्रे ग्रामपंचायती भागातचे कोडसणी शिरूर गावाच्या मदी राष्ट्रीय महामार्गाचेर मंगळवार सकाळी जाल्ल्या अपघातात 2 टँकर लॉरी गंगावळी न्हंयत गेले आणि महामार्गाच्या लागींच्या दुकानात आशिल्ले काही लोक डोंगराच्या मातयेत पुरले। आतापर्यंत 5 मृतदेह मेळ्ळे। महामार्गार पडिल्ली माती काडचे काम सतत सुरू असून मातेच पंदात अजूनही काही लोक चिरकल्ले उरूक शक्य आसा। IRB कंपनी अवैज्ञानिक रितीन महामार्गाचे काम केल्ल्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात दर वर्स पावसाळ्यात असली अवघड घडतात आणि जीवहानी जातात। हेचे संबंध IRB कंपनी विरुद्ध क्रम घेवंक जाय अशें स्थानिक लोकांनी आरोप केला। महामार्गाचेर पडिल्ले माती काडचे काम सतत सुरू आसा। कारवारचे श्रीराम कन्स्ट्रक्शन हेमी सुद्धा आपली JCB आणि इतर वाहन ह्या कार्याक दिलात। बुधवार सकाळी कारवारात पायवाड्याचे निस्त्याक जास्त प्रमाणात मेळ्ळे, पण आषाढी एकादशी आशिल्ल्यान निस्त्याक दर मेळना तेजे निस्तेकार निराश झाले। सरकाराल्या आदेशानुसार अगड समुद्रात नुस्तें मारचे जून 1 तारखेच्यान बंद आसा, जाल्यार पारंपारीक पद्दतीन नुस्तें मारूंक अवकाश आसा। तेका लागून सध्या कारवारात एंडी जाळाचे म्हणल्यार पायवाड्याचे नुस्त्याक खूब मागणी आसा। नुस्तेकार पारंपारीक पद्दतीन समुद्रात नुस्तें मारचे कार्य करतात, पण समुद्रात तुफान आशिल्ल्यान जाळाक नुस्तें मेळतेत ना आशिल्ले, मेळ्ळ्यार बी कमी प्रमाणात मेळटाले। बुधवाराक पायवाड्याक गेल्ल्या नुस्तेकाराक खुशी जावं सारकें नुस्तें मेळ्ळें, पण आषाढी एकादशी आशिल्ल्यान नुस्त्याक दर मेळना। एंडी जाळात पडिल्ले नुस्तें पळोवंक रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्याचेर सार्वजनीक जमिले। कारवार तालुक्याच्या चेंडिया, इडूर, अर्गा, बिणगा हांगा पावसाच्या उदकान स्थानिक लोकांक त्रास जाता। डोंगरावयले उदक व्हांवन समुद्राक वचूंक आशिल्ली वाट इंडियन नेव्ही हेमी बंद केलात।
तेजेन दर वर्स पावसाळ्यात स्थानिक लोकांक उदकाचो त्रास जाता. बुधवाराक MLA सतीश सेल, जिल्हा मंत्री मंकाळ वैद्य हेमी इंडियन नेव्ही भागात भेट दिवन पळयले आणि उदक वयची वाट बंद केल्ली खुल्ला करूंक नेव्ही अधिकारीक सांगले. तशेंच शिरूर दुर्घटनेत मरण पाविल्ल्या कुटुंबाच्या सदस्याक 5 लाख रुपयेचे चेक वितरण केले. ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಇವರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಒಂದು 2 ವೆಹಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು 12 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಅಗಲದ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕಾಲುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು रेल्वेक आपटून मेल्ल्या गर्वाचे मांस काण मेरू चितलाचे मांस म्हण सांगून विकतलो एक व्यक्ती मंगळवाराक स्थानिक लोकांच्या नजरे पडलो. कडवाड ग्रामाचो एक व्यक्ती केन्ना केन्ना रानात जनावरांचे मेरू चितलाचे मांस म्हण लोकांक लिपसोरेन विकतालो आनी काही लोक रानात जनावरांले मांस म्हण खरेदी करून खुशयेन खाताले. जाल्यार हो व्यक्ती रेल्वेक आपटून मेल्ल्या गर्वाले मांस हाण विकतालो अशें कळून येयलां. कडवाड रेल्वे ट्रॅका लागीं एक गाय मन पडिल्ली. त्या गायीचो पांय काण एक चिलात घालतना रेल्वे विभागाच्या कर्मचारीन पळयले आनी कितें करता काय म्हण ताका विचारतरीत तो थंयच्यान फरार जालो. इतले दिवस हो व्यक्ती रानांतले जनावरांले मांस म्हण मेल्ल्या गर्वाचे मांस विकतालो म्हण तेन्ना कळून येयलें. IRB ह्या कंपनीचे नाव आयकल्यार मरण मृदंग वाजिलो आवाज आयकूं येता. कारण गेल्ल्या 10 वर्सांच्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात चतुष्पद राष्ट्रीय महामार्ग करचे कार्य करत आशिल्ले IRB कंपनीचे अवैज्ञानिक कामगारी लागून कितलेशे लोकांलो जीव गेलो. महामार्गाचे काम अपूर्ण स्थितीत आसतना टोल घेवंक प्रारंभ केलात. पण हेमचे विरुद्ध क्रम घेतल कोण असो प्रस्न सार्वजनिकाक आसा. लोकप्रतिनिधी बी IRB विरुद्ध क्रम घेनात ना अधिकारी बी क्रम घेनात. IRB विरुद्ध स्थानिक संघसंस्था आवाज उठयता पण नंतर तो आवाज बंद जाता. पण तो कित्याक बंद जाता हें कळून येयलें ना. गेल्ल्या काही दिवसां फाटीं लोकप्रतिनिधीन बोबद्या विशया संबंद महामार्गाचेर बसून स्ट्रायक केल्ले. पण लोकांक जीव गेल्ले बदल कित्याक स्ट्रायक करनात, कित्याक स्ट्रायक जायना. उत्तर कन्नड जिल्ह्याक IRB कंपनी एक यमराज सारकें जाला. दर वर्स पावसाळ्यात कोणाला ना कोणाला जीव घेतात. शिरूर घटनेनंतर जिल्हा मंत्री मंकाळ वैद्य हेमी IRB कंपनी विरुद्ध FIR दर्ज करूंक वन विभागाच्या अधिकारीक आणि पोलीस विभागाच्या अधिकारीक सूचना दिला. आता तरी IRB कंपनी विरुद्ध क्रम जातले अशी आशा स्थानिक लोकांक आसा. आषाढी एकादशी निमित्तान बुधवारा कृष्णापूर श्री विठोब रुक्माई देवस्थानात विशेष धार्मिक विधिविधान झाले. कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी ग्रामपंचायती भागात येवचे कृष्णापूर विठोब रुक्माई देवस्थानात बुधवारा सकाळच्यान भक्तान भेट दिवन आपली सेवा अर्पण केली. आषाढी एकादशी निमित्तान जुलै 14 तारखेच्यान श्री विठोब रुक्माई देवाली पालखी विविध भागात संचारली. भक्तगण पालखी मिरवणुकीत भाग घेवन देवाले नामोच्चार केले. सतत पावस पडत उरल्यार बी देवाल्या भक्तीत लीन जावन उदकाच्यान बी आनंदान पालखी मिरवणुकीत भाग घेयले दिसून येयले. आयच्यातला न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. दवर करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.